नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मुड्डोशाचें हुमण। ह्यो हांवें धाकल्यो मुड्डोश्यो घेतल्या। मुड्डोश्यो उजरोवन धुवन घेतल्या, ताका थोडेशें मीठ लायलां। मुड्डोश्यो आमी सायडीन दवरुया। मिरसांग वांटून घेवया। ही हांवें अर्द्या नाल्लाची सोय घेतल्या। 8 सुक्यो मिरसांगो घालता। ह्यो लोकल सुक्यो मिरसांगो। 2 बेडगी मिरची घालता। बेडगी मिरची घातली म्हणटकच हुमणाक कलर बरो येता। अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता सुकी कोथमीर। आमटाण घालता। थोडो कांदो घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। मिरसांग आमकां बारीक वाटून घेवपाक जाय। मिरसांग हांवें अशी बारीक वाटून घेतली। पळयात, मिरसांग अशी बारीक वाटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। हे हांवें खोबरेल तेल घेतलां। तातूंत हांव थोडेशे मेथीचे दाणे घालता। पाव चमच्या पेक्षा कमी घेतल्या। मेथी मातशी तेलार परतून घेवया। 1 कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। लो फ्लेमीचेर कांदो तळसून घेवपाक जाय। कांदो असो ब्रावन जाई पर्यंत तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो, तातूंत हांव ग्राइंड केल्या ती मिरसांग घालता। उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। धवळून घेवया। मोठी गॅस करून हुमणाक खतखतो येवपाक दिवया। हुमणाक खतखतो येवपाक सुरवात जाली तशें धवळून घेवपाक जाय। वयर फेस आसा तो सगळो असो मोडून घेवपाक जाय। हुमणाक खतखतो येवपाक लागला। गॅसाची फ्लेम हांव लो करता। हुमणान आमी मुड्डोश्यो घालुया। चवी पुरते मीठ घालता। मीठ घालून हळू धवळून घेवया। हुमणान नुस्तें घातल्या नंतर हळू धवळून घेवपाक जाय। हुमणांतलें नुस्तें मोडपाक दिवपाक जायना। आता लो गॅसाचेर नुस्तें शिजोपर्यंत हुमण शिजोवन घेवया। पळयात, हुमणाक खतखतो येवपाक लागलो। हुमणांतलें नुस्तें बरें वेवस्थीत शिजलां। गॅस हांव बंद करता। आनी पळयात, मुड्डोशाचें हुमण तयार आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।